दर आयताराक हे पालोटायन वर्ड मिनिस्ट्री हे देवाचें उतर हांव तुमचे सभे दर शुक्राराक पावयता। हेंचें देवाचें उतर हांव तुमचे सभे पावयता। तें उतर तुमी सबस्क्रायब करून, लायक करून, ताचेर कमेंट्स मारून वा तुमी गड्या दुसऱ्या सभे शेअर करूंक तुमचे लागीं हांव मागतां। आनी हो देवाचो वावर जो हांव संवसारांत परगट करूंक सोदतां तें करूंक तुमी म्हाका आदार आनी बळ दितले हें हांव खात्री म्हज्या सभेंत दवरतां। प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी सेवाधर्मीक नव्या वर्सांत भितर सरल्यांत आनी ह्या नव्या वर्सांत पयल्याच आयताराक आमकां सगल्यांक विशय दिल्लो आसा तो म्हणल्यार आमी जागृत रावूं। न्हय फकत आमी संवसारी वाटेन पूण आमच्या आत्मीक वाटेन आमी जागृत रावंक हो विशय आमकां सगल्यांक उलो मारता। हांव जाणां आमी सगळीं हे क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी नातालांच्या परबेक ही तयारी करतना आमच्या जोम्यांत फिरगोजेंत वा आमच्या कुटुंबांत आमी घडये सगळीं संवसारी वाटेन ही बऱ्यांतली बरी तयारी करतात आसतली। घडये आमची बरी न्हेसवण घालूंक वा घडये आमच्या जोम्यांत बरे गोठे करूंक वा आमच्या घरांत एक बरें नखेत्र करूंक वा घडये आमच्या घरांत वा आमच्या फिरगोजेंत एक बरो चुनो वा बरो पेंट मारूंक ही सगळी आमची तयारी घडये चालू आमी केली आसतली। पूण आयच्या दिसाक हो पयलो क्रिस्त येण्याचो आयतार आमकां दर एकल्याक उलो मारता तो म्हणल्यार आमी जागृत रावून न्हय फकत आमच्या संवसारी वाटेन पूण आमी जागृत रावंक आमच्या आत्मीक वाटेन। म्हणटच आयचें पयलें वाचप जें आसा तें आमकां दर एकल्याक एकूच सांगूंक सोदता। जेन्ना आमी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियेतात तेन्ना देव आमकां मोगान वेगयता। आयच्या दिसाक दुसरें वाचप जें आसा तें आमकां सांत पावलू कळीत करूंक सोदता। तें म्हणल्यार आमकां सगल्यांक भांडाराच्या भोंवतीन भरलेलीं आसात पूण आमी शेवटाक पर्यंत देवाक तीर रावंक गरज आसा। आनी आयच्या दिसाक जें शुभ वर्तमान आसा तें आमकां म्हणटा आमचें जेन्ना प्रमाणीकपणान आमकां जीं कार्यां दिल्लीं आसा तीं आमी पाडूंक गरज आसा। म्हणटच हे पयल्याच क्रिस्त येण्याच्या आयताराक जेन्ना आमकां विशय आसा जागृत रावात म्हणटच ह्याच विशयाचेर लक्ष घालतना ल्हानशी घडणी म्हज्या जिवितांत जालेली तुमकां सांगूंक सोदतां। एक फावटी नातालांच्या परबेच्या दिसाक सकाळीं उठून फिरगोजेंतलो भायर सरून एके गरीब फामिलीक हांव भेट करूंक गेलोलो। आनी जेन्ना हे गरीब फामिलीक भेट करूंक गेल्लो तेन्ना जेन्ना भितर सरलो हांवें पळयलें तांचीं भुरगीं आसात तांकां जाप केली, वडिलांक जाप केली आनी अवचितूच हांवें तांचो गोठो पळयलो आनी तांचो गोठो पळयल्यार तांच्या गोठ्यांकूय ल्हानशी नदर मारली हांवें आनी तेन्ना पळयल्यार तांच्या गोठ्यांक जेजू नासलेलो। हांवें ल्हानशा भुरग्याक आपयलो आनी म्हणलें तुमच्या गोठ्यांक जेजू हाजीर ना हें कशें जावंक शकता। आनी हो ल्हानसो भुरगो भाव भयणीनो जबाब दिवन म्हाका सांगूंक लागलो फादर आमच्या गोठ्यांक जेजू कसो येवंक शकता। पयले सुवातेर आमच्या घरांत शांती मोग ना कित्याक म्हजी मामी डॅडी सदांच शेजाऱ्या सोबे झगडीं झुजां करतात। मामी डॅडी दोगांय झगडटात जाल्यार आमच्या गोठ्यांक जेजू कसो येतलो। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या भुरग्यान म्हाका सांगलें तेन्ना हांव चिंतूंक पडलो आयज तर आमच्या काळजान ह्या नातालाच्या परबेक जेजू येतलो वा म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जेजू भितर सरतलो वा आमच्या गोठ्यांत वा आमच्या कुटुंबांत जेजू भितर सरतलो जाल्यार आयच्या दिसाक पयली वस्त आमकां करूंक गरज आसा ती म्हणल्यार आमचें नखेत्र, आमचें गोठो, आमचो बरो पेंट, आमची बरी न्हेसवण न्हय पूण पयली वस्त ती म्हणल्यार आमच्या काळजाची आनी आमची आत्मीक तयारी आमी करूंक। जेन्ना आमचें काळीज साफ आसतलें, आमचें जिवीत नितळ जातलें वा आमच्या जिविताची बदलणी जातली तेन्नाच भाव भयणीनो आमच्या काळजान जेजू येवंक शकता वा आमच्या कुटुंबान जेजू हाजीर जावंक शकता। म्हणटच आयच्या दिसाक हे क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक आमकां सगल्यांक कळीत केल्लें आसा ती म्हणल्यार
आमच्या जिविताची बदलणी नवसरणी करून आमी ही तयारी करूंक गरज आसा. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त जी आमकां ह्या वाचपाचेर कडीत केल्ली आसा ती म्हणल्यार आमचें जिवीत प्रमाणीकपणान आमी जिवीत जिवंक. आनी आमी प्रमाणीकपणान कशीं जिवीत जिवंक शकतात काय? प्रमाणीकपण म्हणल्यार आमकां कितें काय? पयले सुवातेर प्रमाणीकपणान जियेतलो जाल्यार आमी ह्या आमच्या जिवितान संवसाराचेर नदर घालूंक न्हय वो संवसाराक जाय तशें आमचें जिवीत जिवंक न्हय, पूण आमी प्रमाणीकपणान जिवीत जियेतलीं जाल्यार आमी देवाच्या राजाची पाळो दितलीं जाल्यार आमकां पयले सुवातेर देवाचे गूण आपणावंक गरज आसा. देवाचे गूण आमी जिवंक गरज आसा. आमची ओत्मीक वाडाय करूंक गरज आसा. तेन्नाच घडये हे प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवन देव घडये आपल्या मोगान आमकां वेंगयतलो ही खात्री आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां दिल्ली आसा. म्हणटच ही ल्हानशी आमची ओत्मीक तयारी करतना पयलेच क्रिस्तानाच्या आयतारान आमकां सगल्यांक कळीत केल्लें आसा आमी सगळीं जागृत रावंक. भाव भयणीनो, आमी जागृत हे संवसारी वाटेन रावंक न्हय, पूण आमी जागृत आमच्या ओत्मीक वाटेन, आमच्या मागण्यांत, आमच्या देवा वाटेन आमी जागृत रावंक आयचो पयलो आयतार आमकां उलो मारता. आमची तर नातालांची परब वो जेजू आमच्या काळजान जल्माक येतलो जाल्यार आमकां ही ओत्मीक तयारी करूंक गरज आसा. आमी दर एकलीं दर दिसाक दर घडयेक आमी जागृत रावंक गरज आसा. तेन्नाच घडये नातालांची परब जी आमी समोर ओंपता ती म्हाका आनी तुमकां फळादीक जातली. आमच्या कुटुंबांत तशेंच आमच्या जिवितान हो जेजू जल्माक येतलो आनी आमचें जिवीत फळादीक जावंक पावतलें. आनी हेंच करूंक हे पयल्याच क्रिस्तानाच्या आयताराक आमकां धीर आनी बोल फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया.